नमस्कार. सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या लायव्ह फेसबूक पेजीचेर ह्या खेळाक आमी आसात. दोतोर तशें सदांच तुमच्या सांगात आसताच, पूण हे जे प्लॅटफॉर्म आसा ते खासा तुमच्या खातीर आसा. आयची जी मुलाखतीची कार्यावळ आसा ती खासा तुमच्या खातीर आसा. गोंयांत रावपी आमचे सगळे भाव भयण आसा तांच्या मनात साबार प्रश्न आसतले. सद्या कोविड-19चो हो काळ आसा आनी त्या अनुशंगान तुमच्या मनात समजा कितेंय प्रश्न आसत, तुमचे कितें सजेशन्स आसत, तुमचो कितें सल्लो आसत जाल्यार डेफिनेटली ह्या व्हिडिओच्या सकयल जो कॉमेंट बॉक्स आसा तातूंत त्या इनबॉक्सान तुमी ते घालात. तुमचे प्रश्न, तुमचे सजेशन्स लायव्ह ह्या खिणाक आमी दोतोरा मेरेन पावयतले आनी तुमच्या प्रश्नांक तितलेच सुटावे जापो हांगासर आमच्या दोतोरा कडल्यान मेळटले. सद्याचो कोवीड काळ आनी कोवीड काळांत जायती आमी प्रत्येक जाण जतनाय घेत आसा आनी त्याच फाटभुंयेचेर गोंय राज्यान खुबशी प्रगती केल्ली आसा. कोविड-19 हाच्या उच्चाटना खातीर आमचें सरकार नेटान वावरत आसा आनी आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाला आमी सद्या आमचें गोंय हें ग्रीन झोनान पावल घाला आनी हो ग्रीन झोन आमकां तसोच अबाधीत दवरपाक जाय. सगळ्यात पयलीं परत एकदां आमच्या सगळ्या जे पळोवपी आसा तांकां विनंती आसा की तुमच्या मनात सुद्दां कितेंय प्रश्न आसत जाल्यार ह्या व्हिडिओच्या सकयल जो कॉमेंट बॉक्स आसा तातूंत तो पावयात. तुमचो प्रश्न आमी लायव्ह ह्या कितें आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आसा तेच्या सांगातान ते प्रश्नाच्यो जापो सुटावे करतले. दोतोर, आयच्या कार्यावळीक तुमकां माय मोगाचो येवकार. धन्यवाद. दोतोर, सगळ्यात पयलीं म्हाका एकूच प्रश्न विचारूंक दिसता की आयचे हे युग आसा ते माहिती आनी तंत्रगिन्यानाचें आनी ह्या युगान आमी आसा. तुमचे जायती प्लॅटफॉर्म्स आसा आनी ह्या प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान तुमी सदांच ज्यो गजाली घडटा ते सगळ्या आमच्या साबार गोंयकारां खातीर उपलब्ध करून दितात. त्या अनुशंगान आमकां थोडेशें सांगात. सगळ्यात पयलीं गोंय राज्य कोवीड मुक्त जालें हाज्यो सगळ्यांक शुभेच्छा. आमी गेली 3 एप्रिला पासून आयज पर्यंत एकूय कोविडाचो पेशंट पॉझिटिव्ह ना आनी हाज्या खातीर आमी अभिनंदन करपाक जाय आमच्या कोवीड हॉस्पिटलाच्या टिमीचे, पुलिसांचे, एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ्स आनी लोकांचें सहकार्य लाभलें. बरोबर. आतां हाजो सगळ्याचो आमी तंत्रगिन्यानांतल्यान हाजो खूब मोठो ताळमेळ जो आसा हो आमी साधलेलो आसा. आमी सगळे जाण पळयता की प्रत्येक गोश्ट लोकां पर्यंत पावयतले आसत जाल्यार आज सोशल मिडिया आसतली, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आसतली, प्रेस मिडिया आसतली, हाज्या सगळ्याचो वापर आमी करता आनी कोविड-19 ह्या महामारीच्या युद्धांतल्यान जगात आनी देशात ह्याच तंत्रगिन्यानाचो उपयोग जो आसा सगळ्यांच्या बाबतीत करता आनी ताका लागून इन्फॉर्मेशन सगळ्या लोकांच्या बेगीन जाता तितकी बेगीन पावता. आनी द सेम थिंग आमी 22 मार्च पासून आयज पर्यंत कंटिन्युअसली डेली ह्या तंत्रगिन्यानाचो वापर लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर म्हणजे अवघ्या सगळ्या गोंयकारां पर्यंत पावयतलो आसत जाल्यार ह्याच तंत्रगिन्यान सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान, इलेक्ट्रॉनीक मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळ्यांच्या पर्यंत आमी जेका म्हणटा की कोविड-19 हाजेर अवेरनेस जावपाक जाय, एड्युकेट जावपाक जाय आनी हे जर कोण करूंक शकले आसत जाल्यार ह्याच तंत्रगिन्यानाच्या माध्यमांतल्यान लोकांच्या मेरेन कोरोना हो नवीन व्हायरस आसून सुद्दां ताजी इन्फॉर्मेशन, ताजे अवेरनेस ही आमी लोकांक दिवपाक शकले. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता म्हणजे डेली जावपी म्हाजी प्रेस कॉन्फरन्सी तशें पळोवंक वचत जाल्यार लायव्ह एट अ टायम म्हणजे 2 लाख पर्यंत लोक सुद्दां जे आसा ही लायव्ह पळयताले. म्हणजे गोंयांतले आयज कितें डिक्लेअर केलां, फाल्यां खंयचें डिक्लेअर केलां, फाल्यां कितें ओपन आसतलें, आज कितले पेशंट पॉझिटिव्ह जाले काय हेजी डिटेलान इन्फॉर्मेशन जी आसा. म्हाजोय पयलेच फावटी अशा पद्दतीचो अनुभव म्हणजे कोवीड महामारीच्या ह्या युद्धांत माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्यांच्या नेतृत्वा सकयल देश खूब सुरक्षीत आसा आनी हे सगळें हे माहिती आनी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकां पर्यंत पावलें. गोंयांत आशिल्ले पुराय म्हणजे सगळी इन्फॉर्मेशन कोविड-19ची म्हणजे हॉस्पिटल एस्टाब्लिशमेंट पासून ती SCC म्हणजे स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटी पर्यंत हाजें सगळ्यांचें काम सदोदीत लोकां पर्यंत पावतालें. बरोबर. तुमी वेवस्थीत सांगलें की आपली सगळी सोशल जी प्लॅटफॉर्म आसा ती वेवस्थीत आपूण हाताळ्ळी. आतां घडये तुमी मुद्दाम पळयात की सद्या जे इनबॉक्सान जे कमेंट्स आसा न्ही तेच म्हाका दिसता कितलेशे जाल्ले आसा. पूण ताच्या पयलीं म्हाका मुद्दाम एक प्रश्न दोतोर आमचे जे साबार ह्या कित्याक आमची फेसबूक लायव्ह पळयतात तांकां विचारूंकशें दिसता. कालूच आमच्या भारताचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या सांगाताक तुमी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग केलें आनी सगळ्यांत पयलीं आमचे जे साबार म्हणजे पळोवपी आसात तांकां सांगूंक सोदुया की नेमकें कालच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगान कितें जालें. कालचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या बरोबर आशिल्लें आनी एकंदर पयलेच फावटी भारत देशांतल्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांक उलोवपाची संद जी आसा ही मेळ्ळी आनी सगळ्यांनी माननीय पंतप्रधान हांचें अभिनंदन केलें ज्या पद्दतीन तांच्यांनी कोविड-19 ही महामारी म्हणजे पुराय जगाचेर आसलेलें हें महासंकट ज्या पद्दतीन हँडल केलां, ज्या पद्दतीन कंट्रोल केला त्या बद्दल तांचें अभिनंदन केलें. आनी त्याच बरोबर तांकां सांगलें की ह्या महामारीच्या युद्धांत आमी तुमच्या बरोबर आसा, अजुनूय
आजुनूय जर लॉकडावन वाडोवपाचें आसत जाल्यारूय तुमी वाडयात. ओके. कारण शेवटी म्हणजे आमी म्हणटा की देश सुरक्षीत आसप होय खूब म्हत्वाचो आसा आणि ताच्या खातीर तेंच्यांनी काही बाबतींत संकेत दिले की लॉकडावन 4 काही रेस्ट्रिक्शनाचेर सुरू जातले ओके. आणि हाज्या बरोबर अर्थनिती चलपाक जाय. ताच्या खातीर काही रेस्ट्रिक्शन्स जी आसा ही थोडीशी उरतली, थोडीशी ढिली जातली आणि अर्थनिती चालू उरपा खातीरय बी आमकां दिसता कंटिन्युअसली आसप हें गरजेचें आसा. बरोबर. दोतोर, इनबॉक्सान समजा नदर मारत जाल्यार जायते मेसेजी समजा येत आसा, जायते प्रश्न आसा लोकांचे आनी ह्या प्रश्नांक एक्चुअली हे वेवस्थीत प्लॅटफॉर्म आसा ते प्रश्नांक सुटावो जापो तुमचे कडल्यान मेळटल्यो. सगळ्यात पयलीं खास करून ऋषिकेश घाडी हाचे इनबॉक्सान हांवें नदर मारली जाल्यार ते म्हणटा की सद्या जो सिनारियो आसा आनी तुमी एग्जाम घेवपाचे जे प्रयत्न चलयल्यात, सध्या तुमी भायरूय पळयता की सादर बादर चर्चा चालू आसा, पूण तांचो प्रश्न आसा की ह्यो एग्जाम्स आतां घेवप कितपत योग्य? खरें म्हणजे एग्जाम घेवपाचें हें डिसिजन तशें गोवा बोर्ड आनी डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन तांच्यांनी रिकमेंडेशन दिलें आनी ताच्या उपरांत आमची स्टेट एक्झिक्युटीव कमिटी उरता. पयलीं बोर्ड आनी बेंचांनी ठरयलें. एक्झिक्युटीव कमिटी ताच्या उपरांत हो विशय गव्हर्मेंटा कडेन येता आनी एकंदर जेन्ना आमी मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स हांकां विचारलें, ताची परमिशन्स घेतली आनी आमी ग्रीन झोनान आसा, म्हणजे स्टेट कोवीड मुक्त जाल्ले आसा. राज्यांत आयज एकूय कोरोनाचो पेशंट ना. दुसरी गोश्ट, राज्यांत येवपी प्रत्येक आमी लोकांक आज टेस्ट करता. पुराय भारत देशांत गोंय हें एकमेव राज्य आसा की जो एंट्री जाता तेजी कोवीड टेस्ट पयलीं केली वता आनी मागीर ताका राज्यांत सोडलो वता. म्हणजेच की कोरोना पॉझिटिव्ह आसलेलो अजुनूय कोणूच जो आसा हो राज्यांत प्रवेश करिना. आनी त्या फाटभुंयेचेर हांव सांगतलो की आतां पर्यंत गोंयांत पॉझिटिव्ह पेशंट ना आनी ताच्या खातीर गोंयांत सेफ आसा. आनी जर बोर्डात घेतलेलो निर्णय, गोवा बोर्ड ऑफ हेल्थान घेतलेलो निर्णय भुरग्यांच्या हेजेर सगळो खूब मोठो प्रेशर तुवेंय पळयला. प्रेस मिडियाच्या बाबतींत म्हणजे परीक्षा घेया पूण एक खूब मोठो प्रेशर हो गोवा बोर्डाचेर आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचेर आशिल्लो आनी ताकाच लागून तो सगळ्या तांकां सारसार तेंच्यांनी विचार करून हो निर्णय घेतला आनी गव्हर्मेंटान तांकां परमिशन दिल्लें. जायते संघटनेन ताका पाठिंबोय दिल्लो आसा. पाठिंबो दिल्लो आसा. तर दुसरो एक प्रश्न आसा अमर गांवकर, तो म्हणटा की जायत्यो गजाली ऑनलायन आमी करता, म्हणजे भायर लोक आसता थोडेशे तांकां भितर येवंक जाल्यार ऑनलायन प्रोसेस आसा तो थोडोसो डिले जाता. ताची कारणां कितें आसा आनी तेज्या गायडलायन संदर्भात तो बेगिनात बेगीन ती एप्लिकेशन डिस्पोज कित्याक करिना म्हणून एक प्रश्न आसा अमर गांवकराचो. कितें म्हटलें तुवें अमर? जे आमचे ऑनलायन एप्लिकेशन्स आमी मागयता, जे केले परमिशन मागता ती बेगिनात बेगीन डिस्पोज जायना. अमराचो जो प्रश्न आसा पळय ही कंटिन्युअसली म्हणजे आमचो नॉर्थ गोवा कलेक्टर आनी सावथ गोवा कलेक्टर हाका वेगवेगळी परमिशन्स आनी कलेक्टर ऑफिसीस इतली बिजी जाल्ली आसा. पण हांवें ऑन एन एवरेज जर सर्वे करीत जाल्यार पुराय सगळ्या राज्याच्या पेक्षा बेगिनात बेगीन एप्लिकेशन डिस्पोज करपी हे आमची दोनूय कलेक्टर ऑफिसीस आसा, नॉर्थ गोवा आनी थोडे बाबतींत डिले जाता. हांव अशें म्हणना की आत्तां एप्लिकेशन घातल्यान ताका एका वरान उत्तर मेळ्ळें अशें जायना. बट थोडे जाण भितर ताका तें एप्लिकेशन घालता आसतनाय बी ज्या फॉर्मेटान घालपाक जाय किंवा आपले परमिशन सपोज गोंयान येवपा खातीर कोण परमिशन मागता आसत जाल्यार तेणें डॉक्युमेंट सबमीट करपाक जाय, ते एकदां करिना म्हणून खंय तरी उरता. बट ते आमी स्ट्रीमलायन करीत आयिल्ले आसा. ओके. दोतोर, दुसरो एक प्रश्न आमकां इनबॉक्सान पळयता आंतोनियो परेराचो. सध्या एकंदरीत समजा पळयत जाल्यार हॉटेल इंडस्ट्री थोडीशी बंद आसा. ताजो प्रश्न इतलोच आसा की हॉटेल इंडस्ट्री केन्ना स्टार्ट जातल्यो? बाबा आंतोनियोन म्हाका दिसता कालची म्हजी प्रेस कॉन्फरन्स म्हणजे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सोंपल्या उपरांत हांवें सांगलां की आमी टुरिस्टांक वेलकम करपाक तयार आसा. हॉटेल इंडस्ट्री सुरू जातली जाल्यार गोंयांत टुरिस्ट येवपाक जाय. देशांतली सद्याची कोरोनाची स्थिती पळयत जाल्यार थोडोसो काळ आमकां रावचें पडटलें. पण आमी स्वता आमचें राज्य जें आसा कोवीड मुक्त आसल्या कारणान आमी टुरिस्टांक यो म्हणपा खातीर तयार आसा. बट टुरिस्ट येवपाक जाय. आमकांय बी म्हणजे कोवीड पॉझिटिव्ह लोक नाका त्या खातीर आमी म्हटलां की आमी त्या खातीर SOP जी आसा ही डिसायड जातली. केंद्रांतल्या टुरिजम डिपार्टमेंटाची SOP जातली, राज्यांतल्या टुरिजम डिपार्टमेंटाची SOP. केन्ना तरी आमी लॉकडावन 4 सुरू जाल्या उपरांत त्यांचो SOP कितें आसा ही पळोवन आमी ठरयतले. बरोबर. आमच्या पळोवप्यांक आमी परत एकदां याद करून दिता की ह्या खिणाक तुमी आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या लायव्ह फेसबुकाचेर आसात, फेस पेजीचेर आसात. तुमच्या मनात समजा कितेंय प्रश्न आसत जाल्यार बेगिनात बेगीन धाडून दियात. ऑलमोस्ट कितलेशेच इनबॉक्सान म्हजे कडेन सद्या प्रश्न आसात. दोतोर मुखार सरता रघुवीर शिरोडकर हांणी एक बरो प्रश्न मांडला. तो म्हणटा की सद्या पावस सुरू जावचेलो आसा आनी पावस सुरू जातकच शेताक सुरवात जाता, शेतकामाक सुरवात जाता. ते म्हणटा की ह्यो शेताच्यो एक्टिविटी सुरू करपाक लेबर मेळचे ना, आमकां खुबशे हार्डशीप सहन करचे पडटले, त्रास सोंसचे पडटले. त्या अनुशंगान आमी शेतकाऱ्यांक कितें सांगूया ह्या खिणाक?
खरें म्हणजे बाब रघुवीर हेका हांव सांगपाक सोदतां, हांव गोंयकारांच्या सगळ्या शेतकाऱ्यांचें अभिनंदन करतां. हांव SCCच्या कमिटींतल्यान रिपोर्ट घेतालो की 85% भात कापणी जाली, 95 जाली, आनी काल जर पळयलें जाल्यार 95% शेताची कामां जी आसा ही कंप्लीट जाली. पयलीं फावटी विदावट कर्नाटकांतल्यान आनी भायल्यान लेबर येयनासतर भाताचें हार्वेस्टिंग जाता. दीस इज अचिवमेंट. म्हणजे गोंयकार शेतकऱ्यां कडेन तेंच्या कडेन ताकद आसा, शक्ती आसा, करूं शकता. फक्त आमी कितें दुसऱ्यांचेर डिपेंड रावल्ले. त्या खातीर म्हाका दिसता आतांय बी खंय तरी आमी सुरू करपाक जाय. आमी जेन्ना हें काम करपाक सुरू लागतले ऑटोमॅटिकली आमकां भायल्या लेबराचेर डिपेंड रावंक पडचें ना. जशें आमी भाजी ताती चिकन दुसऱ्याचेर डिपेंड रावले, लेबराचेरूय दुसऱ्याचेर डिपेंड रावपाक लागला. खंय तरी म्हणजे म्हाका दिसता स्वयंपूर्णते कडेन वचपाक जाय. आमी सुरू करुया. आमी सगळ्याच बाबतींत लेबराचेर डिपेंड रावय नाका. त्या खातीर म्हाका दिसता हें काम आमी स्वता सुरू करप, कारण आमचे कडेन तसो लेबर फोर्स खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. काम करपाची इच्छा आसपाक जाय. दोतोर, आमी जशे सोशल प्लॅटफॉर्म्स उरता तेजे जायते मेरिट्स आसा, डिमेरिट्स आसा. बऱ्योय गजाली थंयसर पास जाता, वायटूय गजाली. हालींच्या तेंपार 1-2-3 दिसा हांव पळयता की सोशल मिडिया जावं न्यूज पेपर वेळ अशें म्हणटा की एक आयजूच न्यूज एक फ्लॅश जाल्लो आसा की एक बायल कोवीड पॉझिटिव्ह आसलें, तिजो देहांत जाला. सो हें कितपत योग्य? आमी कोरोना व्हायरसाचेर जो पर्यंत ट्रिटमेंट करपाक सुरू जाली, तूं जर पळयशीत जाल्यार तसो 19 तारखेच्या पयलींच्यान म्हणजे आमच्या 10-11 तारखे पयलींच्यानूच GMC हे रेडी जाल्ले. सेपरेट आयसोलेशन वार्ड जे कोरोनाच्या पेशंटा खातीर, आनी तांकां एडमीट करप, परत तेंच्यो टेस्ट करप, पुण्याक धाडप. आनी ह्या सगळ्या प्रोसेसांतल्यान म्हाका दिसता ही आतां 4थी काय 5वी फावट आशिल्ली की अफवा ही पुराय राज्यांत पसरली वयता. हो कोरोनान पॉझिटिव्ह आशिल्लो तो एक्सपायर्ड जालो, तो कोरोनान पॉझिटिव्ह आशिल्लो तो एक्सपायर्ड जालो. ईच एंड एवरी पेशंट जो सारी लायक सिमटम, ILA लायक सिमटम म्हणजे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जे रेस्पिरेटरी रिलेटेड जितके लोक येता तांकां आमी आयसोलेशनान एडमीट करता, तांच्यो टेस्ट करता आनी ताज्या उपरांत मागीर ट्रिटमेंट स्टार्ट करता. कोणूय जाय तेणी उलयलें की ती कोरोनान जाल्या ताजो अर्थ न्ही. लोकांनी ह्या बाबतींत तरी अफवा पसरची न्ही, ही म्हजी लोकांक रिक्वेस्ट आसा. तांच्यांनी कन्फर्म करचें, जाय जाल्यार थंयसर कन्फर्मेटरी आमी प्रत्येक फावटी टेस्ट करता आनी मागीर उलयता. तो खूब फावटी असोय प्रश्न पडटा की जेन्ना अश्यो अफवा आमच्या कानार पडटा, वाचपाक मेळटा, सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या कानार पडटा, तेन्ना एक आपलो प्रत्येक जो मनीस अश्यो अफवा फैलयता, म्हणजे अफवा पसरयता, तेंची सदविवेक बुद्धी कितली साबूत आसता हो एक प्रश्न आसा. की बाबा तेंच्यांनी आपूण जी अफवा पसरयता ताका लागून लोकांक कितले त्रास जाता, लोकां भितर गैरसमज कितलो निर्माण जाता, हाचो अजिबात विचार करिना. खरें म्हणजे आमी विचार करपाक जाय. एखादो खंयचोय मेसेज आयलो काय तो फुडल्या मनशाक धाडच्या पयलीं तो खरो आसा काय खोटो आसा, तो फॉरवर्ड करचो काय ना, हाचोय विचार आमी करपाक जाय. आनी जर तो कोणी फॉरवर्ड केला आसत जाल्यार ताकाय सांगपाक जाय हो चुकीचो आसा, तूं मेसेज स्प्रेड करूं नाका, ही आमी सांगपाची गरज आसा. आमी जबाबदार नागरीक म्हणून आपल्या सतत विवेक बुद्दीन आमी जर तो विचार करीत जाल्यार अशा पद्दतीच्यो अफवा ज्यो आसा ह्यो गोंयांत पसरल्यो वयच्यो ना. आनी रिगार्डींग म्हाका दिसता डिजास्टर चालू आसतना तरी अशा पद्दतीच्यो अफवा पसरच्यो न्ही, ही म्हजी रिक्वेस्ट. बरोबर. दोतोर, मुखावेलो एक प्रश्न इम्पॉर्टंट आसा. डॅनियल गोम्स आमकां विचारता, तो म्हणटा की सर प्लीज ओपन एअरपोर्ट ऑफ गोवा, वी नीड युअर हेल्प. बाब डॅनियल, आमी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्साक कळयलां की आमचो एअरपोर्ट आमी ओपन करपा खातीर ओपन करूं येता. तुमी फ्लायट्स जी आसा ही गोवा एअरपोर्टाचेर धाडात. आमी आमचे स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर्स गोवा एअरपोर्टाचेर आमचे गोंयकार भाव जेन्ना फॉरेनांतल्यान येतले ताच्या खातीर तांचो स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर ठरयला. ताच्या खातीर इट डिपेंड्स नाव ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स. ते जेन्ना परमिशन करतले तेन्नाच फर्स्ट फ्लायट जी आसा ही आमच्या गोंयकार भावांक जे फॉरेनाक स्टँडर्ड आसा तांकां घेवन ही गोवा एअरपोर्टाचेर येतली. ताच्या खातीर गोवा गव्हर्मेंटान खंयच ऑब्स्ट्रक्शन हाडूंक ना. कदाचित फुडल्या आठवड्यात म्हणजे पयली फ्लायट जी आसा ही येवपाक शकता. ओके दोतोर, आमी समजा गोंयच्या बाबतींत विचार करत जाल्यार आमी सद्या आतां गोंयांतल्यान टोटल 14 कंट्रीजांनी टोटल 6,474 स्ट्रँडेड जे ट्युरिस्ट आशिल्ले गोंयांत तांकां भायर धाडून तेंची वेवस्था केल्ली आसा. खास करून 3 रेल्वे आतां मेरेन 3 रेल्वे मध्य प्रदेश आनी उधमपूर हांगासर 2 ट्रेनी, हातून मेळून टोटल 2,979 लोक भायर आमी धाडल्या. तशेंच आमच्या गोंयकारा भावाच्या हातून एक प्रश्न आसा की जे गोंया भायले म्हणजे गोंयांतले लोक भायर आसा, स्ट्रँडेड जावन आसा, एकाकी पडल्या, गल्फ कंट्रीज आसा, तांकां आमी गोंयांत केन्ना हाडटले असो एक लोकांचो प्रश्न. आनी हो प्रश्न विचारला आमकां स्वप्नील शेट्टी हांणी.
स्वप्नील शेट्टीक हांव सांगपाक सोदतां की 3 प्रकार आसा. एक जो गोंयकार विदीन द कंट्री आसा, जो वेगवेगळ्या स्टेटींनी कदाचित यूपी आसतलो, दिल्ली आसतलो, हांगासर आसा. दुसरो जो एब्रॉड आसा, फॉरेन कंट्रीनी आसा. तिसरो सी फेरर्स आसा. आमी जे विदीन द इंडिया आसा तांकां येवपाचो प्रोसिजर चालू केलो. आतां पर्यंत 3,000 सुमार वेगवेगळे आपली पर्सनल व्हेकल घेवन आमी धाडलेल्यो त्यो बसीस वेगवेगळे कडेन त्यो बाय बसीस अशे 3,000 सुमार लोक आयच्या दिसाक तेंच्यांनी एंट्री केली. तांकां आमी टेस्ट केले आनी परत तेंच्या घरा धाडले. सी फेरराच्या बाबतींत सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता की हांवें एफर्ट्स घालून आमचो मिनिस्टर ऑफ द होम अफेर्स, मिनिस्टर माननीय श्री अमित शाह आनी मिनिस्टर ऑफ द शिप बिल्डींग DG शिपींग इट इज इन मालविया हाका कंटिन्युअसली रिक्वेस्ट करून ताणें स्पेशली म्हटलें सुद्दां की CM परत परत तूं रिक्वेस्ट करता म्हणून आमी मातशें फास्ट ट्रॅक केलो आनी सी फेरर्साचो इशू रिजॉल्व केलो. आतां पर्यंत 60 सी फेरर्स जे स्टँडर्ड आशिल्ले मुंबयत ते जे आसा हे गोंयांत आयले. कर्निका आनी आंग्रिया ह्या बोटीचेर तेंचो कितें तरी बारीकसो इशू आसा म्हणून ते येवपाचे आसा. कदाचित फाल्यां किंवा परवा भितर ते आंग्रिया आयले, कर्निका फाल्यां पावतले. आंग्रिया येवनूय ते एका हॉटेलान आसात, तांकां क्वॉरंटायन करून दवरल्या. कर्निका येतले. दुसरें आतां पर्यंत म्हज्या म्हायती प्रमाणे जे आमचो PS रेड्डी सेक्रेटरी जे फॉलोअप करता की 5 जून पर्यंत एक कार्निवाला न्यू शीप जी 800 सुमार गोंयकारांक घेवन येवपाची आसा ती डायरेक्टली MPT पोर्टान तांकां देंवयतले. ताज्या मदीं अजून 1-2 शीप आसात, इधर मुंबय येवंक शकता किंवा हांगासरूय येवंक शकता. पण आमी मार्मागोवा पोर्ट ट्रस्टाचेर आमची तयारी दवरल्या. हे जर लोक आयले जाल्यार त्या सगळ्या लोकांक आमी घेवन त्यांची एक SOP जी आसा ती डिसायड जाल्ल्या. त्या खातीर आमी कोणाकूच ना म्हणूंक ना. तिसरी गोश्ट जे गोंयकार आमचे एब्रॉडान आसा, फक्त काही जाण ज्यो वेगवेगळ्यो फ्लायट्स मुंबय आयल्यो, कोची आयल्यो, थंयसर अवघे थोडे जाण जे आसा हे आतां म्हणजे काल पर्यंत तांकां टिकेट थोड्या जाणांक मेळ्ळ्या. एक 4-5 जाण आयलेय बी आनी उरलेले गोंयकार ते डेट डिसायडेड अगेन बाय दर इंडियन एम्बसी इन दॅट कंट्री. म्हणजे कोण आसा प्रायोरिटी कोणाक दिवपाची, कोण सिनियर सिटीजन आसा, कोण सिंगल वुमन आसा जाल्यार तांकां प्रायोरिटी दिता आनी त्या अनुसार तांकां इंडियेन धाडले वता. बट गोंयकार भावांकूय बी एब्रॉडच्यान हे रोखडेच म्हणजे फुडल्या 15 दिसां भितर खूब जाण जे येवपाक सोदता. आमच्या कडेन लिस्ट हाजी 3,000 पर्यंत लिस्ट जी आसा आमच्या कडेन पावल्या. आमी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्साक धाडून दिल्या. ओके दोतोर, खूब खऱ्यांनीच खूब मोलाची अशी माहिती तुमी ह्या कित्याक दिल्ली आसा. दोतोर, आनी एक मोलाची माहिती अशी की तुमी जे एम्बसीचो उल्लेख केलो, जायत्या आमचे जे फॉरेन कंट्रीज आसा त्यांच्या एम्बसीनी आमकां मुद्दाम गोंय सरकाराक अभिनंदन केल्लें आसा, जायते पत्र वेव्हारूय केल्ले आसा, तेंच्यांनी तुमच्या खास करून अभिनंदन केलें. कशें दिसता तुमकां जेन्ना भायल्या देशांतले व्हड व्हड एम्बसी आमकां प्रेज करता? खरें म्हणजे पुराय देशांतल्यान 14,000 लोक जे गेले पळय तितूंतले 7,000 लोक हे गोंयांतल्यान गेले. विच इज अ प्राऊड मुवमेंट. आनी तांच्यांनी वयता आसतना जे तांच्या एम्बसींतल्यान जी लेटर्स आयली तांची इतक्या 7,000 लोक जे गोंयांत आशिल्ले तांची इतकी काळजी, म्हणजे तांकां हॉटेल क्वॉरंटायन रावले ते तांच्यो सगळ्यो फेसिलिटीज, तेंचें जेवण आसतलें, तेंची मेडिसिन्स आसतली आनी तांकां फ्रॉम द हॉटेल टू द एअरपोर्ट सगळ्यो फेसिलिटीज गोंय सरकारान तांकां वेवस्थीत रित्या दिल्यो. इतक्यो बऱ्यो रित्या आमी तांकां फेसिलिटीज दिल्ल्या कारणानूच तांच्यांनी आमकां एक एप्रिसिएशन लेटर जें आसा हें तांच्या एम्बसी कडल्यान वेगवेगळें मेळ्ळें. विच इज अ प्राऊड मुवमेंट फॉर मी एज अ CM. आनी खास करून उल्लेख करून सुद्दां दिसता की हांवें एक्चुली जेन्ना उलयलो तांचे कडेन फॉरेन ट्युरिस्ट आशिल्लो ताणें सांगलें की गोंयांत आमकां परत येवपाक जाय. एकदां हो कोविडचो काळ सोंपूं आमकां परत गोंयांत येवपाक. गोंया इतली सेफ जागा खंयच ना हो तेजो कॉमेंट्स आशिल्लो. मुखार सरता दोतोर नेल्सन फेर्नांडीस हांणी एक आमकां इनबॉक्सान मॅसेज धाडला की दिल्ली जा भायल्यान ज्यो ट्रेनी येता त्यो बेगिनात बेगीन बंद करात, कित्याक दिल्ली हो रेड झोनान आसा. ह्यो ट्रेनी बंद करप ही काळाची गरज आसा अशें नेल्सन फेर्नांडीस म्हणटा. पण नेल्सन, हांव तुका सांगपाक सोदतां ती डिसिजन जी आसा ही मिनिस्ट्री ऑफ द रेल्वे आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्यांनी घेतल्या. आमी जशें म्हणटा की आमचे लोक भायर उरल्या, पुराय देशांतले लोक, सगळ्या स्टेटींतले लोक हे सगळी कडेन अडकलेले आसा आनी लोक इतले आतां डिस्ट्रेस जाल्ले आसा की एकदांचे आपल्या घरा कडेन पावोनी, आपल्या गांवांत पावोनी. आमी जरी स्पेशल ट्रेन सोडल्यो जाल्यार इट इज फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर स्टेट. पण मदीं थोडे 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 लोक आसा हांचोय खंय तरी विचार आमी करपाक जाय आनी ताकाच लागून केंद्र सरकारान ह्यो ट्रेनी सोडपाचें पावल उचल्लां. पण तरी सुद्दां तूं भिवू नाका, म्हणजे आमी ताजीय काळजी घेतल्या
परत गोंयान येवपी फक्त एकाच स्टेशनाचेर रावतले. आज हांव इन्फॉर्मेशन घेतालो की फक्त आमच्या मडगांव स्टेशनाचेर रावतले. Right. आनी आतां पर्यंत गोंयान येवपी पॅसेंजराची संख्या त्या ट्रेनीचेर बूक जाल्ली ही 400 आसा. Okay. म्हणजे आमी इतके मायन्युटली ते ऑब्जर्व करता. आमचो विचार चल्ला वेळ पडल्यार गोंयान जर एक 500 ते 600 पॅसेंजर सुद्दां देंवले एट अ टायम तांकांय हाडून आमी एखाद्या स्टेडियमाचेर दवरून तांच्योय टेस्ट करपाच्यो हाचो विचार गोंय सरकारचो चल्ला. म्हणजे ट्रेनींतल्यान येवपी सुद्दां एखादो पॉझिटिव्ह पेशंट गोंयान येवचो न्ही हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. गोंय राज्य हें आमकां कोवीड मुक्त राज्य म्हणून दवरपाचें आसा आनी तेका सहकार्य लोकांनी करपाक जाय. ताकाच लागून हांव म्हाज्या भाशणांतल्यान काल सांगलें की भायल्या राज्यांतल्यान कोण येवपी तांकां तुमी सहकार्य करूं नाकात. तुमी आड वाटेंतल्यान चोर वाटेंतल्यान कोण तरी 5,000 रुपया दिता म्हणून ताका टॅक्सी व्हरून हाडपाचें असलेंय काम करूं नाकात किंवा ताका वाटूय दाखोवं नाकात. हांवें बॉर्डरीचेर पळयलां त्या खातीर विशेश करून बॉर्डरी वयल्या काही लोकांकूय हांव सांगता की आमी गोंयांत संकट हाडचें न्ही. लोकांक आपल्या मार्गान येवनी तांकां टेस्ट करुनी आनी आपल्या घरा वचुनी जेणे करून चुकून सुद्दां म्हणजे कोवीड पॉझिटिव्ह पेशंट हो गोंयान येवचो ना. अच्छा दोतोर तुमी जशें म्हणलें की रेल्वेंतले जे पॅसेंजरांतले 400 गोंयकार आसा आनी ते मडगांवां देंवतले सो तांकां आमी क्वॉरंटायन करतले हांगासर. आमचो विचार तसोच आसा की तांकां क्वॉरंटायन म्हणजे आमी तिस्ता व्हरून दवरतले तांचे टेस्ट करतले आनी नेगेटीव्ह आयल्या उपरांत तांकां घरा धाडून दितले. आमी तांकां 14 दीस दवरचे ना बट ताज्या उपरांत सुद्दां तेंच्यांनी होम क्वॉरंटायन रावचो असो आमचो प्रयत्न. ओके दोतोर जयपाल सावंत मुखार आमकां एक इनबॉक्सान मेसेज धाडटा तो म्हणटा की IDC शिपयार्ड हातूंत जे काम करपी लेबरर्स आसा वर्कर्स आसा तांकां तेंच्या गांवांक धाडूं नाकात कित्याक हांगासर आमचे हाल जातले अशें जयपाल सावंत म्हणटा. आप जयपालाक हांव सांगपाक सोदता की कोणाक गांवांत धाडूं नाका हें ठरोवपी खातीर सरकार न्ही तर कोण तरी फाल्यां सकाळीं आपल्याक वचूंकूच जाय म्हटलो आसत ओके जाल्यार ताका आमी हाडूंक शकना. तो आपल्या गांवांक वचूंक शकता. आमी हें पळोवपाक जाय की आमकां आतां जाणवलें की काही कामां जीं आसा ही करपा खातीर आमकां लेबरांची गरज आसा. हाज्या पयलीं हांव पळयतालो की काही लोक तांकां हिणयताले वेगवेगळ्या शब्दांनी आनी तांकां भायर धांवडोवपाचोय बी विशेश करून प्रयत्न करताले. पण आमकां प्रत्येकाचें म्हत्व जें आसा हें पडटा म्हणून म्हाका दिसता आमी स्वता आतां वेगवेगळीं कामां करपाक सुरू करपाक जाय म्हणजे जेणे करून आमचेर ही पाळी येवची ना. बट जयपालाचो कन्सर्न बरोबर आसा कारण ही कामां करची आसत जाल्यार त्या लोकांची आमकां गरज आसा. दोतोर अमेश सेल आमकां एक प्रश्न धाडटा ते म्हणटा की सद्याचो विचार करत कोविडचो विचार करत आनी येवपी पावसाळो आसा त्या फाटभुंयेर तो म्हणटा की सद्या आमचे कडेन इनफ मेडिकल फॅसिलिटीज आसा काय आनी आसा जाल्यार कितपत त्यो योग्य आसा. आनी दुसरो प्रश्न पावसाळ्यांत जायते संसर्ग म्हणजे डेंग्यू मलेरिया सारके प्रश्न उप्रासता तांचेरूय आळाबंद हाडपाक हे दोनूय यंत्रणा वेवस्थीत काम करतली हेल्थ डिपार्टमेंट का असो ताचो प्रश्न आसा अमेश सेल हाचो. बाबा आमी एका सांगपाक सोदता की आमी कोविडाच्या बाबतींत जर विचार करीत जाल्यार आमी कोवीड हॉस्पिटल सेपरेट आतां फूल फ्लेज हॉस्पिटल आमी आमचें एस्टाब्लीश केलां. चुकून सुद्दां जर पॉझिटिव्ह कोणी पेशंट आयलो जाल्यार आमची कोवीड टीम तितकी स्ट्रेंथन आसा की त्याची काळजी घेवंक शकतले. आमी आमचे पॅथोलॅब कोवीड टेस्ट करपाचे सेंटर्स आतां 7 जाग्यांचेर अवेलेबल आसा. आज मोठ्या अभिमानान सांगता आमी अप्रॉक्सिमेटली 500 टेस्ट डेली दिसाक जाता. अजुनूय तेजी कॅपेसिटी वाडोवपाची आसा. उरता उरलो पावसाळ्यांत वेगवेगळी जी दुयेंतां डेंग्यू मलेरिया हेज्या सारकी दुयेंतां आसा आमची प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स ही सगळ्या तालुक्यांनी गांवांनी जी आसा सब सेंटर्स हांच्यांनी आतां पासूनच अवेरनेस करप किंवा त्याच्या बाबतीत जे आसा हो सुरू केल्लो आसा आनी त्या जाग्याचेर अशा पद्दतीची दुयेंतां खंयचीच जावची न्ही म्हणूनय बी आमचे डायरेक्टरेट ऑफ द हेल्थ सर्विसीस हे काळजी घेता. हाज्याय फुडें ते खूब मोठ्या प्रमाणात काम करतले. येस दोतोर स्नेहा नायक आमकां विचारता क्वॉरंटायन केल्ल्या तांकां म्हणजे जे क्वॉरंटायन करता तांकां वेवस्थीत सुविधा मेळना ते अशें थंयच्या लोकांची कागाळ आसा ताचेर थोडोसो उजवाड घाला अशें स्नेहा नायक. खरें म्हणजे गोंय हें एकमेव राज्य आसा जे टेस्टूय बी फ्री ऑफ कॉस्ट करता आनी क्वॉरंटायनूय बी फ्री ऑफ कॉस्ट करता. आज हांव कर्नाटकाचें हें पळयतालो की तेंच्यांनी आपल्या लेबरांक सुद्दां पेड क्वॉरंटायन दिलां. ती सगळ्यो फॅसिलिटीज सगळ्याच जाग्यार मेळटल्यो अश्यो ना. तरी सुद्दां आतां लोड खूब वाडपाक लागला. चडांत चड लोक येवपाक लागला. आमी खंय खंय क्वॉरंटायन दवरपाचें ते आमकां क्वॉरंटायनीन दवरून तांकां सगळ्यो सुविधा दिवप ह्यो एकदां शक्य जायना. बट तरी सुद्दां आमच्या परी ज्यो ज्यो गजाली शक्य आसा त्यो आमी सगळ्यो दीत आसा. ओके म्हणून आतां आमी म्हटलां की कदाचित क्वॉरंटायन करपा खातीर रेल्वे आयल्या उपरांत आमकां स्टेडियमाचोय विचार करचो पडटलो गव्हर्मेंट कॉलेज बिल्डिंगेचो विचार करचो पडटलो आनी थंयसर आमकां ज्यो फॅसिलिटीज अवेलेबल आहा त्यो आमी अवेलेबल करून दिता. अच्छा दोतोर हांवें अशें पळयलां की आनी पेपरार वाचलां लेगीत की जे क्वॉरंटायन केल्या थंयसर फक्त सुविधाच न्ही थंयसर
दर्जेदार सुविधा मेळटाच, पूण हांवें अशें वाचलां, आयकलां, सोशल प्लॅटफॉर्माचेर आयकलां की तांकां तेंची मन रिजवण करपा खातीर जायते मनोरंजनात्मक कार्यक्रम, ताचे खातीर योगा क्लासीस अशे जायते उपक्रम राबयले वता. आमचे 14 जे लेबर कॅम्प असले, म्हणजे जे लेबर डिस्ट्रेसान गेल्ले, घरा वचपा खातीर सामके बाउंड्रीचेर वयता म्हणून लागलेले, अशा 14 लेबर कॅम्पांनी 10,000च्या पेक्षा चड लोक आशिल्ले. ह्या सगळ्या जाणांक सगळ्यो सुविधा आमी त्या लेबर कॅम्प सायटीचेर दिल्ल्यो. तांकां रावपाची सोय, जेवपाची, तांकां हायजीन किट्स सगळे, सॅनिटायझींग किट्स हे सगळे दिल्ले. इवन दो कावन्सिलींग, आमचे एड्युकेशन कावन्सिलींगूय थंयसर काम करताले आनी त्याच बरोबर सगळ्या सुविधा अशा पद्दतीच्यो आमी तांकां थंय अवेलेबल करून दिल्ल्यो. दोतोर मिलन बर्मन आमकां बरयता, तो म्हणटा की गोंयांत जे एकाकी पडलेले लेबर आसा, कामगार आसा, तांकां तेंच्या रिस्पेक्टीव राज्यांनी धाडपाक कितलो वेळ लागतलो? हे पळय मिलन बर्मन हाका सांगपाक सोदता हांव की सरकारान आतां पासून प्रयत्न सुरू केल्या. आमी ट्रेनी ज्यो आसा ह्यो तेंच्यांनी शेवटी त्या स्टेटींतल्यांनी ट्रेनी खातीर पयशे बूक करच्यो पडटा. ट्रेनी आतां मध्य प्रदेशान ट्रेन बूक केली आनी हांगा धाडून दिली, आमी तेंच्या लोकांक धाडले. जम्मू काश्मीरच्यान 2 ट्रेन बूक केली, आमी धाडून दिले. तश्योच उरलेल्या राज्यांतल्यान ट्रेन बूक करून हांगा धाडची पडटा. आतां कर्नाटक आनी महाराष्ट्र नियर बाय आसल्या कारणान आमी बसीन व्हरून तांकां बाउंड्री पर्यंत पावयले. आतां UP, बिहार सारकेल्या राज्यांतल्यान इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, रायट, ओके, आमी बस थंयसर धाडप. त्या खातीर की तांच्या राज्यांतल्यान जेन्ना येतले तेन्ना इट वील टेक टायम. म्हाका दिसता आनी 15-20 दीस तरी वतले. बरोबर. राजेश पेडणेकर आमकां बरयता, ते म्हणटा की सद्या जायत्यो मल्टीनॅशनल कंपनीज चायनाच्यो भारतांत येवंक सोदता. तांचो रिक्वेस्ट आसा की तुमी तुमचो इन्फ्लुयन्स यूज करून गोंयांत त्याच्या व्यतिरिक्त फार्मास्युटिकल, IT, एग्री बिझनेस आनी हेर अश्यो जे कंपनीज गोंयांत हाडून आमचे इंडियेचे हे बूस्ट करपाक मदत करची, अशें तांचो खास करून विनंती आसा. राजेश पेडणेकर. आमी प्रयत्न ऑलरेडी सुरू केला आनी ताकाच लागून काही लेबर रिफॉर्म्स आनी APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, हातूंतय आमी थोडेशे रिफॉर्म्स जे आसा हे हाडटा. आनी ताका लागून जरी आमी म्हटल्यार लेबर रिफॉर्म्स नवीन आतां आमी केला, तितूंत बरेचशे अजुनूय बदल्स आसा. आमी 8 वरांची 12 वरां जरी म्हटली जाल्यार वयलेली 4 वरां जी आसा ही तशी ओवरटायम आसा. त्या खातीर काही जाणांनी टिकाय केल्ली आसा, बट तो ओवरटायम म्हणून यूज केलो वयतलो. आमी ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज कंपल्सरी त्या कंपनीनी दिवची हाजेर आमी स्ट्रेस करतले. आनी ताकाच लागून हे आमी मल्टीनॅशनल कंपनीक जेन्ना इनवायट करता किंवा त्यो जेन्ना हांगा येवपाक जाय आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्या लेबर रिफॉर्माची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता आमी एडवान्स स्टेट म्हणून फुडें वचपाक जाय. आनी ताका लागून तेन्नाच आमच्या कडेन वेगवेगळ्यो मल्टीनॅशनल कंपनी ज्यो आसा त्यो गोंयांत येवपाक फुडें सरसावतल्यो. ह्या खेळात तुमी आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तांच्या फेसबूक पेजीचेर लायव्ह आसा. तुमच्या मनात समजा कितें प्रश्न अजूनय आसतात जाल्यार बेगिनात बेगीन आमकां ह्या व्हिडिओच्या इनबॉक्स कमेंटान धाडून दियात, जेणे करून तुमचे प्रश्न आमच्या सरा मेरेन आमी घेतले. दोतोर, सद्याचो जो काळ आसा तो कोवीड काळ आसा. आमी भायर समजा नदर मारत जाल्यार जायत्यो इंडस्ट्रीज सद्या सुरू जाल्ल्यो आसा, पुराय तरेन सुरू जावच्यो अशें खूब जाणांचें मत आसा. सो तुमकां कितें दिसता ह्या संदर्भात? खरें म्हणजे फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज ह्यो लॉकडावन एकानूच फर्स्ट आशिल्लो तेन्नाय चालू जाल्ल्यो, बट सगळ्यो इंडस्ट्री फूल फ्लेज सुरू जावपाक जाय हें म्हजें मत आसा. बट आमी पावर कन्जम्पशन जर पळयत जाल्यार 95% इंडस्ट्रीज ज्यो आसा त्यो सुरू जाल्या. पण थोड्या जाणांक लेबर फोर्स जो आसा हो कमी पडटा तांचे म्हणणें, कारण हांगासर आशिल्लो कर्नाटक आनी महाराष्ट्र हांगा भायलो लेबर्स तांचे कडेन काम करतालो तो आयज ना. तांचे थोड्या जाणांनी आमकां रिक्वेस्टूय केला की आपले जे लेबर्स, वर्कर्स जे भायल्या राज्यांनी आसा तांकां हाडपाक परमिशन दिवची म्हणून. बट ती आमी अजून तांकां परमिशन दिवपाचो प्रोसेस चालू आसा. बट म्हणजे तेंय म्हणणें आसा ह्या सगळ्या कंपनीक गोंयांत आसतले एट प्रेझेंट मॅनपावर जी आसा ही तेंच्यांनी युटिलायज करची, जेणे करून आमचे खुबशे भुरगे जे आसा हे ह्या पद्दतीची कामां करपाक तयार आसा. त्या खातीर हे स्किल्ड आसतले तांकां घेवचे तेंच्यांनी आनी तेंच्यांनी आपल्यो कंपनी ज्यो आसा ह्यो फूल फ्लेज चालू करच्यो. दोतोर लीना देसाय आमकां मुखार बरयता, ते म्हणटा की अशें ताणें नोटीस केला की KTC बसी म्हणजे कदंबा बसींनी सोशल डिस्टन्सिंगची वेवस्थीत मांडणी जायना. त्या संदर्भात ते तुमचें मत जाणा जावंक सोदता. बाय लीना देसाय. हय, बाय लिनाक हांव सांगपाक सोदता की इट इज नॉट पॉसिबल. स्ट्रिक्टली सगळें आमकां मेंटेन करप पॉसिबल ना, कारण एखाद्या बशींत घरा वचपाची गडबड आसता, जॉबार पावपाची गडबड आसता, हॉस्पिटलांत पावपाची गडबड आसता. काल म्हाका कोणी तरी GMCंतल्यान एखादो बस आमची पास जाता आसतना तो व्हिडिओ धाडून दिलो. बरोबर आसा, साहजीक. म्हणजे प्रायवेट वेळांनी सगळ्यांनी अजून बसी आपल्यो सुरू करूंक ना.
म्हजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या प्रायवेटवाल्यांकूय बी थोडोसो लॉस कदाचित सहन करचो पडटलो. आमी सगळ्यो एक्टिविटी सुरू केल्या त्या तुमी तुमच्यो सगळ्यो बसीस सुरू करच्यो थोडेशें सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, म्हणजे कोविडांतल्या महामारींत तुमचोय थोडोसो वांटो आसचो म्हणूनय तुमी सहभागी जावचे. तुमी तुमच्यो बसीस चलोवच्यो जेणे करून आमकां सोशल डिस्टन्सींग हें पाळून हे सगळ्या लोकांक ताचो फायदो जातलो. आनी एक गजाल आमी प्रामुख्यान हांगासर नदरेर आमकां दवरपाक जाय, हो कोवीड काळ आसा फक्त सरकारूच काम करतलें अशें ना दोतोर, की प्रत्येकान आपूण स्वता जावन स्वताचे सर्विवेक बुद्दीक स्मरून आपुणूय स्वता एक्टीव जावपाक जाय, आपलें थोडेशें कंट्रिब्युशन घालपाक जाय, जाल्यारूच आमी मुखार पावल मारूंक शकता. म्हणून हांवें म्हटलां की कोवीड मुक्त राज्य दवरप हें फक्त सरकाराचें काम, दोतोराचें काम आनी पुलिसांचें आनी एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफांतलें काम न्ही. ह्या महामारीच्या युद्धांत आमी सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय, सपोर्ट करपाक जाय. काही जाण आपलें डोनेशन दिवन सहकार्य करतले, काही जाणांनी आपलो वेळ दिवन केला, काही जाणांनी लोकांक अवेरनेस करून केला, एड्युकेट करून केला. आमी आमच्या पासूनच सुरवात करीत की हय हांव सोशल डिस्टन्सींग सांबाळटलो, हांव सॅनिटायझर वापरतलो, हांव मास्क वापरतलो, लोकांच्या मदीं गर्दी वापरचो ना, 144 कलम लागू आसतना 4 लोक एके कडेन येवचे ना, हें पाळप गरजेचें आसा. एखाद्या नुस्त्याच्या मार्केटांत, एखाद्या बाजारांत आमी सगळ्यांनी जर पाळ्ळें जाल्यारूच जातलें आनी तें पाळचें. राज्य कोवीड मुक्त दवरपा खातीर सगळ्यांचें सहकार्य म्हत्वाचें आसा. बरोबर. दोतोर किशोर नायक आमकां प्रश्न मुखावलो विचारता. किशोर नायक म्हणटा की राज्य सरकार मायनिंगचो इश्यू घेवन कितलो सक्षम आसा आनी जेन्ना हे डिसिजन युनियन गव्हर्मेंटा कडेन पेंडींग आसा अशें किशोर नायक म्हणून विचारता. बाब किशोर, हाका सगळो विशय हो खबर आसा. बरोबर. तरी सुद्दां हांव किशोराक सांगपाक सोदतां, कारण हो विशय केंद्र सरकारा कडेन ना, आतांच्या घडीक तो सुप्रीम कोर्टान आसा. बट केंद्र सरकाराक आमची रिक्वेस्ट आसा, कारण हें आसतना सुद्दां गोवा एबॉलिशन एक्टांत तांच्यांनी अमेंडमेंट करचो, ताच्या खातीर आमी फोर्स करीत आसा. बट सुप्रीम कोर्टात निर्णय आसल्या कारणान सगळो विचार करून ताचेर निर्णय घेवचो पडटा. पळया, तरी सुद्दां आमी गोंयच्या लोकांच्या वतीन, सरकारच्या वतीन ताका रिक्वेस्ट केल्या. सुप्रीम कोर्टान मॅटर आसलेल्या कारणान थोडोसो वेळ जो आसा हो वता. रायट. आनी एक प्रश्न आमकां आसा ते म्हणटा की ज्यो सिमा आसा, म्हणजे बॉर्डर्स आसा गोंयच्यो, त्या लागींच्या गांवांनी जे लोक अडून पडिल्ले आसा तांकां सुद्दां गोंयांत येतले जाल्यार कितें करपाक जाय, कितें प्रोसेस आसा? ना, लागींच्या गांवांनी म्हणजे ते गोंयकार आसत जाल्यार तांकां आयजूय आमी एंट्री दिता, कांयच हरकत ना. तेंच्यांनी कलेक्टराक ऑनलायन एप्लाय करचें आनी तेंच्यांनी परमिशन घेवचें आनी गोंयचो ID प्रूफ लावचो आनी गोंयांत येवचें. आतां जर ते खंयच्या इंडस्ट्रीन कामाक आसा, डेली येता वता आसत जाल्यार तेंच्यांनी 17 तारीख पर्यंत रावचें. 17 तारखेच्या उपरांत आमचो लॉकडावन कशा पद्दतीचो आसतलो हाजेर निर्णय घेतल्या उपरांत तेंच्यांनी मागीर निर्णय घेवचो. बरोबर. संजना कार्ड आमकां मुखार एक बरो प्रश्न विचारता. ते म्हणटा की पावसाळी वचून आसा आनी पावसाळो म्हणटकूच थंडी, जोर हें आयलेच. जेन्ना कॉमन मनशाक जेन्ना थंडी, जोर अशें जायते हे जातले, सगळें जातलें, तेन्ना तांची जे हॉस्पिटलांनी कशी काळजी घेतली आनी तांकां कोवीड-19 हाचे कडेन कशें कितें पळयलें वतलें असो तेजो प्रश्न आसा. एक म्हणजे संजनाक खबर आसा की प्रत्येक गांवांनी प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स आसा. प्रायवेट डॉक्टरांनी आपली आतां OPD ज्यो सुरू केल्या. पण आमी त्या खातीर म्हटलां की कोविडाच्या बाबतींत आमची OPD आमकां जेंका दिसता सस्पेक्टेड किंवा कितें दिसलें आसत, आमची जी सेंटर्स आसा, म्हणजे आजिलो हॉस्पिटलान सेंटर आसा, ID हॉस्पिटलान सेंटर आसा, गोवा मेडिकल कॉलेजीन आसा, कोणायकूय सस्पेक्टेड हाज्या फुडें जर दिसलो आसत जाल्यार प्रायवेट डॉक्टरांनी सुद्दां ताका त्या कोवीड हॉस्पिटलान कोवीड OPD जे आसा हे धाडून दिवचे, विच इज द फ्लू OPD, नॉट कोवीड OPD. आमी ताका फ्लू OPD अशी म्हणटा, GMCनूय आसा, थंय धाडून दिवचे. आमी तेजी टेस्ट करतले आनी ताज्या उपरांत ताजो रिपोर्ट कितें आसा तांकां कळयलो वयतलो. दोतोर मुखावेले खुबशे प्रश्न म्हाका क्लब करचे पडटा. क्लब इतल्याकूच करचे पडटा कित्याक तर जायते हे प्रश्न इनबॉक्सान समजा नदर मारत जाल्यार क्वेश्चन्स आसा ते बार्स आनी रेस्टॉरंट्स आनी जिम्स ह्या तिनूय विशयांक धरून आसता. ते म्हणटा की ते केन्ना ओपन जातले जेणे करून तांचेर जे अवलंबून रावपी पात्रांव आसा, लोक आसा, तांकां खबर आसा. म्हाका हांच्यांनी सगळ्यांनी रिप्रेजेंटेशन, जिम एसोसिएशन ऑल गोवा तांच्यांनी दिलें, बार एसोसिएशनान दिलां, सगळ्यांनी रेस्टॉरंट एसोसिएशन हे सगळे जाण म्हाका मेळ्ळ्या. सगळ्या जाणांनी म्हाका आनी आमी सोशल डिस्टन्सींग नॉर्म सगळे पाळटा हेंय सांगलां. पण तरी सुद्दां आमी म्हटलां लॉकडावन फेज 4 18 तारखेच्यान चालू जातली. आमी 17 तारखेच्या पयलीं आज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे देशाक संबोधन करून भाशण करतले. ताज्या उपरांत मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स हाची गायडलायनूय येतली. ताच्यांनी थोडेशे रायट्स हेज्या फावटी स्टेटीक दिल्ले आसा. आमी सगळ्यांच्या नोकरी, सगळ्यांचो हाजो विचार करून आमी 18 तारखेच्या पयलीं काही डिसिजन जे आसा हे घेवपाचें आसा आनी तो सारसार म्हणजे गोंयची इकॉनॉमी हे दोळ्या मुखार दवरून
हो निर्णय घेतले ताच्या खातीर तेंच्यांनी आशावादी रावचें हे आमी अशा पद्दतीचे निर्णय हे पॉझिटिव्हली घेवपाचे आसात. रायट दोतोर खूब फावटी अशे प्रश्न येता की एकंदर समजा परिस्थिती पळयत जाल्यार म्हाका दिसता की ह्या खिणाक जो कोविड-19 हो काळ आसा प्रत्येक गोंयकारांनी आपले जिवनशैलीन थोडोसो प्रयत्न करपाक जाय अशें म्हजें जालें मत. तुमकां ते विशीं कितें दिसता? जिवनशैली एक लोकांची जिवनशैली आसा तातूंत थोडोसो बदल करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ह्या काळान बदल करपाक जाय. श्याम थोडोसो न्ही हय. तर खूब मोठो बदल करपाक जाय. आमकां याद करपाक जाय की तशें पळोवंक वचत जाल्यार वर्ल्ड वॉर सेकंड ताज्या उपरांत वर्ल्ड इकॉनॉमी बदलली, लोकांची जीवन पद्दती बदलली आणि त्याच बाबतीत भाशण करता आसतना माननीय पंतप्रधान मोदींनी म्हटलां पोस्ट कोवीड फेजींतल्यान आमची जीवनशैली ही बदलतली. त्या खातीर कोविड-19 हे आमकां खूब कितें शिकोवन वता. म्हणजे आमकां कदाचित हो नवीन व्हायरस आसा फुडल्या 2 वर्सां सुद्दां आमकां अलर्ट रावपाक जाय. आमकां एकामेका कडेन परत परत हस्तांदोलन करून चलचें ना. आमकां इन पब्लिकली शिकोवन चलचें ना. त्या खातीर मास्क वापरप, सॅनिटायझर वापरप आनी सोशल डिस्टन्सींग हें सांबाळप हाची नितांत गरज आसा. आनी हें सगळें करता आसतना आमी इतर राज्यांचेर डिपेंड आशिल्ले सगळ्या गोश्टी खातीर. त्या खातीर आमी स्वयंपूर्णते कडेन वचपाक सगळ्यांनी बदल करपाक जाय. इकॉनॉमीच्या बाबतींत पळयत जाल्यार कितलेशाच लोकांक आपलें काम ना जाल्लें आसा. आतां हें सगळें जर करतले आसत गोंयकारांकूय संदी आसात की कितलेशाच कडेन आमी ऑपॉर्च्युनिटी घेवपाक सोदतात. हांव उदाहरण म्हणून पळयतालो की जम्मू काश्मीर ते 2000 लोक कालच्या 2 ट्रेनींतल्यान उधमपूर हांगासर गेले. हे लोक कितें लेबर वर्क करिनासले. ही हांगा तर कॉस्मॅटीक कामां जेका आमी म्हणटा पळय हीच कामां करताले. मागीर आमी खरें म्हणजे आतां ह्या सगळ्या गोश्टीचेर बारीक 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 विचार करपाक सुरू करपाक जाय. आनी गोंयकारांनी जर हो विचार करपाक सुरू केलो आसत जाल्यार खूब मोठो बदल हो आमी आमच्या जिवनशैलींनी हाडपाक शकता. आनी आमच्या म्हणजे जेका आमी इकॉनॉमीक रिवायव जावपाक जाय पळय न्ही त्याय बाबतींत राज्यांत आमी करपाक शकता. बरोबर दोतोर तुमी इकॉनॉमीक रिवायवचो उल्लेख केलो. सोयरू कमलावती वेळीप हाचे 2 प्रश्न आसा. ते म्हणटा की रिकमेंडेशन्स ऑफ इकॉनॉमीक रिवायवल तुमी काम केलें म्हणजे स्टार्ट वर्कींग ऑन दीस हें. आनी दुसरो ताचो प्रश्न आसा कोवीड काळ सोंपतकच गोंय सरकारान जे नवीन पोस्ट घेवपाचे आसा ते केन्ना शक्य जातले आनी कशें शक्य जातलें? पयलीं म्हणजे इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटीन आमकां रिपोर्ट दिला ताचेर अभ्यास करप सुरू आसा. तांची सजेशन्स आयल्या ती तेंच्या कडेन एकदां डिस्कशन्स करून ती इम्प्लिमेंटेशन जातली आनी इकॉनॉमीक रिवायवल सुरू जातली. दुसरो प्रश्न तेणी पोस्टाच्या बाबतींत विचारलो. ताचो थोडोसो विचार हो गरज आसा ते पोस्ट जे आसा ते जाता तितके बेगीन घेतले वयता. दोतोर सद्याचो एकंदरीत परिस्थिती पळयत जाल्यार भुरग्यांचे एग्जाम्स जातल्योच बेगिनात बेगीन जातल्यो आनी भुरगे एक टेन्शना पासून मुक्त जातले. पूण जे येणारे शैक्षणीक वर्स आसा त्याच्या संदर्भात थोडोसो ताचेर प्रकाश घालात न्ही. हांव गोवा बोर्ड डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन परत युनिवर्सिटी डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन हाचे कडेन म्हज्यो ह्या कंप्लीट फेजीन एक 4-5 फावटी तरी मिटिंगो जाल्यो. ताच्या खातीर गोवा युनिवर्सिटी आनी डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन तश्यो इंडिपेंडंट बॉडी आसात तांकां सांगलां की तुमी डिसिजन घेवपाक जाय. फुडलें शैक्षणीक वर्स हें कदाचित 1 म्हयनो लेट सुरू जातलें. युनिवर्सिटीच्यो एग्जाम्स कदाचित ते जुनान घेतले. जुलयांतल्यान ते आपलें शैक्षणीक वर्स सुरू करतले. सेम वेळाचेर म्हणजे 10वी आनी 12वी हाजे आतां जर 11वीक एडमिशन घेतले हेजे कदाचित जुलयांतल्यान जावंक शकता. 12वी जाल्ल्या भुरग्यांच्यो नीट JEE एग्जाम्स कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स ह्यो कदाचित जुनान जातल्यो. म्हणजे तेचें शैक्षणीक वर्स हें कदाचित ऑगस्टानूय जावंक शकता. सगळें एक एक म्हयनो फुडें वयतलो म्हटल्या उपरांत तांच्यांनी डिसायड करपाक जाय फुडलीं वेकेशन्स कमी करून आपलो सिलेबस कशा पद्दतीन कंप्लीट करतले. त्याच बरोबर आमी म्हणटा की वर्क फ्रॉम होम जशें इंडस्ट्रीनी सुरू जालां तशें ऑनलायन टिचींग ही पद्दत जी आसा ही सुरू करपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता गोंयांत ही खुबश्या कॉलेजींनी आतांच सुरू केल्या. बट ही स्कूल लेवलाचेर आमकां इम्प्लिमेंट करप शक्य आसा काय कितें हेजोय विचार जो आसा हो त्या डिपार्टमेंटान त्या इन्स्टिट्युशनान करप हें गरजेचें आसा. दोतोर सकाळीच हांव पेपर वाचतालो. त्या पेपरान म्हाका एक बातमी वाचपाक मेळ्ळी की स्विझर्लंड सारको धनाढ्य देश जे जाता खूब पयशे काडलो आसा स्विझर्लंडान थंयसले लोक सुद्दां सद्या जेवणा खातीर रांगेन उबे रावता लायनीन उबे रावता. पूण ही परिस्थिती आमच्या गोंयांत अजिबात येवंक ना. हाचें श्रेय तुमी कोणाक दिवंक सोदतात? म्हणजे गोंयांत आमी सगळे आबादी आसा वेवस्थीत आसा सगळे जाण खावन जेवन आसा. सो हाचें श्रेय कोणाक दिवया? खरें म्हणजे गोंयकार तशे भाग्यवान. म्हणजे एक जर पळयत वचत जाल्यार गोंयांत तशी गरिबी ना.
आणि लॉकडाऊन सुरू झाल्या उपरांत सगळ्या बाबतीत सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात काम केलें. बरोबर. म्हणजे कोण आमदार आसतले, पंच सरपंच आसतले, गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आसतले, ह्या सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात काम केल्ल्या कारणान लोकांक रस्त्यार उबे रावन जेवण घेवचें पडूंक ना. आनी थोडे कडेन एनजीओनी खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्यो संस्था आसा तांच्यांनी अशें काम केलें. आमी पळोवंक वचत जाल्यार आमची कलेक्टर ऑफिसां हांच्यांनी वेगवेगळे कडेन जे आसा पळय न्ही ह्या बाबतींत काम करतना आमकां सगळें दिसलें ह्या सगळ्या कोवीड योद्ध्यांचें हांव अभिनंदन करतां. कारण जशें कोवीड हॉस्पिटलांत आमच्या डॉक्टर्सांनी काम केलें तशें पुलीस आसतले आनी बाकीचे सगळे हे कोवीड योद्धा हांच्यांनी ह्या बाबतींत जर काम सगळ्या बाबतींत केलें ताका लागून गोंयांत ही परिस्थिती येवंक ना. ओके. आनी म्हणूनच आमकां सगळ्या जाणांक हे व्यवस्थित रित्या जेवण हे सगळें मेळपाक शकलें. शेखर वायगणकरान एक प्रश्न विचारला की तो म्हणटा की शैक्षणीक वर्स केन्ना सुरू जाता. दोतोर तुमी ऑलरेडी 1 म्हयनो मुखार वचूं येता अशें तुमी उत्तर दिल्लें आसा. दोतोर सद्या आमी भायर समजा घरांतल्यान भायर सरत जाल्यार ज्यो MHAच्यो गायडलायन्स आसात त्यो कांय कडेन वेवस्थीत पाळिना अशा लोकांक तुमी कितें सांगूंक सोदतात. म्हजी एकूच रिक्वेस्ट आसा कारण आमी प्रत्येक फावटी म्हणजे बरेचशे फावटी तुमी आयकलां आमी MHA म्हणत आसा परत परत म्हाज्या प्रेस कॉन्फरन्सांनी हांव ताचो उल्लेख प्रत्येक फावटी करता. मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स हे सद्या देशांत नॅशनल डिजास्टर चालू आसा आनी हो नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट जर करतले आसत जाल्यार स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ही काम करता. ताका लागून स्टेट एक्झिक्युटीव कमिटी ही काम करता विच इज चेअर्ड बाय द CS. ओके. स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट कमिटीचो चेअरमॅन हांव आसा. आमची रेव्हेन्यू मिनिस्टर जेनिफर मनसल ती वायस चेअरमॅन आसा. ओके. हे सगळे जाण हाजेर काम करता आनी हेजी सगळी आमी प्रत्येक गोश्ट जी लोकांक सांगता पळय न्हू ही लोकांच्या भल्याची राज्याच्या भल्याची ताजें पालन तेंच्यांनी करपाक जाय. हें कित्याक करचें न्हू हाजेर कमेंट करचो न्हू तेंच कित्याक हेंच कित्याक हें विचारचें न्ही. बऱ्याच जाणांक कशें आसा सहकार्य करच्या पेक्षा तेजेर टिका करप चड हें सुरू जाल्लें आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता टिका न करता सरकाराक अशा वेळार सहकार्य करपाची गरज आसा. मागीर तो कोणूय आसूं न्ही म्हणजे राजकीय विरोधक जरी आसलो जाल्यार हांवें सांगलां म्हाजी आयकपाची तयारी आसा आनी प्रत्येक जाण जें सांगता तें हांव आयकतां आनी जें करप शक्य आहा तें हांव सदोदीत करतां. रायट. दोतोर प्रणव सावडेकर हाचो एक प्रश्न आसा तो म्हणटा की 1 मे उपरांत गोंयांत जे भितर सरता जे कोण भितर सरता तांकां तेंची टेस्ट केली वता. ते नेगेटीव जाल्या उपरांत तांकां होम क्वॉरंटायन करता. होम क्वॉरंटायन करतकच तांची देखरेख कोण घेता. तांकां मागीर कशें टेस्ट करता तांचो रिपोर्ट कोण तयार करता. एक म्हणजे आमी तांकां सुरवातीकूच तांकां टेस्ट करता आनी ते नेगेटीव येयले काय तांकां होम क्वॉरंटायन करता. होम क्वॉरंटायन केल्या उपरांत तांचेर लक्ष दवरपाचें काम हें आमचे थंयसरल्या स्थानीक आमी तशे पंच सरपंच हांकांय सांगून दवरलेले आसता किंवा आमचो मेडिकल ऑफिसर आसा पुलीस आसा तांकांय सांगून दवरलेले आसा. 4 दिसांनी एकदां आमचो पुलीस किंवा कोण तरी थंय वचून ताच्या सायडीन चवकशी करता हो भायर भोंवता काय कितें आनी जर तसो आसत जाल्यार ताका परत व्हरून इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन दवरलेल्यो अश्योय केसी आसात आमच्या कडेन की जो होम क्वॉरंटायन म्हणून घरान रावना भायर भोंवता ताका व्हरून मागीर इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनान आमी दवरता. ओके. डॉमिनिक नोरोना हाचो एक प्रश्न आसा दोतोर ते म्हणटा की सद्याचो जो काळ आसा तो कोविडचो काळ आसा आनी कोविडच्या काळांत ताणें लक्ष वेधलां IT हाजे कडेन ज्यो ITI आसा गोंयांत वेगवेगळ्यो ITI आसा आनी सद्याचो सगळें एकंदरीत पळयत जाल्यार टॅक्निकल स्टाफचो खूब शॉर्टेज जावंक शकता. ह्या ITIचो तुमी अशा गजाली खातीर उपयोग करूंक शकता काय. ताजें म्हणणें ITI टॅक्निकल स्टाफ बरोबर आसा. ITIंतल्यान वेगवेगळे टॅक्निकल स्टाफ जे गरज आसा इलेक्ट्रिशियन आसतले प्लंबर आसतले अशा पद्दतीचो स्टाफ ताजें म्हणणें आसतलें. तर हाका सांगपाक डॉमिनिक बाबाक सांगपाक सोदतां की आमी हातूंतल्यान एक नवीन स्किमूय घेवन येता की हे सगळे टॅक्निकल लोक जे आसा हांच्यांनी आमच्या कडेन रजिस्ट्रेशन करचें आनी गोंयांत ज्या ज्या जाग्यार लोकांक गरज आसा थंय ते आमी ते प्रोवायड करपाचो. सरकार थोड्याच दिसां भितर एक नवीन येवजण ह्या टॅक्निकल म्हणजे टॅक्निकल मॅनपॉवर जाका गरज आसा ताका दिवपाची अशा पद्दतीची एक येवजण आमी आमच्या GLAच्या मार्फतूय राबोवपाची आसा. थोड्याच दिसां भितर आमी लॉन्च करतले. दोतोर प्रणव सावडेकरांचो आनी एक प्रश्न आसा. एक्चुली जो आरोग्य सेतू ॲप आसा म्हाका दिसता ह्या ॲपाचे जे हे आसा ते कितलेशेच व्हड आसा कितलेशेच लोक हाचे ऑलरेडी मेंबर जाल्ले आसा. तो म्हणटा की आरोग्य सेतू ॲप हो त्या लोकांच्या मोबायलाचेर इन्स्टॉल करात जे ट्रॅवल करता गोंयांत येता गोंयाच्यान भायर सरता रोड ट्रॅवल जावं आनी खंयच्या खंयच्या माध्यमांतल्यान जे ट्रॅवलिंग करता
त्यांच्या मोबायलाचेर हो ॲप इम्पॉर्टंट लोड जावपाकूच जाय अशें ताचें म्हणणें आसा. हांव प्रणवाक सांगपाक सोदतां की आमी गोंयांत कंपल्सरी खूब जाणांक केलां की तेंच्यांनी करपाक जाय. आतां पर्यंत गोंयांत 2 लाखाच्या वयर लोकांनी हो डावनलोड केलो. आमचो प्रयत्न आसतलो जे लोक एंट्री करतात रस्त्यांतल्यान ट्रेनीच्या माध्यमांतल्यान ह्या सगळ्यांक आरोग्य सेतू ॲप हो डावनलोड करचो असो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी तो आमी करतले. दोतोर वॉर रूमच्या संदर्भात आमी खूब फावटी तुमी उलयतात आनी तुमचें अशें म्हणणें आसा की वॉर रूम हें आसपी गोंय हें एकमेव राज्य. त्या संदर्भात आमचे जे पळोवपी आसा हे फेसबूक पेजीच्या माध्यमांतल्यान तुमकां पळयता तांकां थोडेशें वॉर रूम संदर्भात थोडेशें सांगात. खंयचेय जर आमी युद्ध लडटले आसत जाल्यार ताका एक सेपरेटली वॉर रूम आसचो पडटा. आनी ह्या कोवीड-19 ह्या महामारींत आमी आमचें PCCF ऑफीस हे नवीन आल्तिनाचेर जे नवीन बिल्डींग आमी इनॉग्रेट केल्ली ते आमी वॉर रूमान कन्वर्ट केलें आनी त्या वॉर रूमांतल्यान डेली 22 तारखेच्यान म्हणजे 23 तारखेच्यान ज्यो मिटींग्स सुरू जाल्ल्यो डेली तांची 5 वरांचेर चेअर बाय CS चीफ सेक्रेटरी श्री परिमल राय हे चेअर करतात आनी ती मिटिंगेंत सगळे सेक्रेटरी IAS परत आमचे गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनचे ऑफिसर्स जे जे इन्चार्ज आसा डायरेक्टर आसतले हे सगळे जाण त्या मिटिंगेक प्रेजेंट आसतात. आपल्या डिपार्टमेंटान कितें चल्लां आनी फाल्यां एक्शन कितें घेवपाचें न चुकता म्हाका दिसता डेली कंटिन्युअसली 23 तारखेच्यान आयज पर्यंत सदोदीत मिटींग घेवपी आनी तेजी परत एक्शन आनी इम्प्लिमेंटेशन हे एकमेव गोंय राज्य जें आसा हें आपल्या वॉर रूमांतल्यान कार्य जें आसा हें वॉर रूमाच्या माध्यमांतल्यान कोवीड-19 कंट्रोल करपा खातीर वापरलें. तर म्हाका जाल्यार दिसता सगळे प्रश्न घेवप खूब कठीण कित्याक तर आमी एक्चुली 5 ते 6 म्हणिल्ले पूण इतले प्रश्न येत आसा की मुखार वचप खूब कठीण जातलें. पूण एक 2-3 जे 5-6 जाणांनी विचारला की पेड क्वॉरंटायन फॉर सी फेरर्स ह्या संदर्भात म्हणजे आमकां पे करचे पडटा की ते फ्री ऑफ कॉस्ट आसता ह्या संदर्भात थोडें आमी खंयच्याच इंडिविज्युअल सी फेररा कडल्यान पयशे घेयना. परत एकदां सांगता सी फेरर्सच्यो बऱ्योचश्यो ज्यो कंपनीज आशिल्ल्यो तांच्यांनी स्वता लेटर धाडिल्लें वी आर रेडी टू पे फॉर द क्वॉरंटायन म्हणून. त्या खातीर आमी तांच्या कंपनीक सांगलां की तुमी पेमेंट करात आमी सी फेररांक फ्री ऑफ कॉस्ट रावंक दिता. फाल्यां सकाळी इंडिविज्युअल सी फेरर जर कोण आयलो आतां आमची म्हाका दिसता कार्निवल जी बोर्ड येता ती वेगवेगळ्या कंपनी इंडिविज्युअली कोण येतलो. फाल्यां सकाळी इंडिविज्युअल जर आयलो जाल्यार ताज्या कडल्यान आमी एमावंट घेतलो वयचो ना. बट आमी कंपनीक सांगलां आतां जश्यो इंडस्ट्रीज आसा आपल्या वर्करांक जर हाडटले आसत जाल्यार तेंच्यांनी एका दिसाच्यो 2 दिसाचे सुद्दां जे क्वॉरंटायन पेमेंट करपाक जाय फेसिलिटीजचे ते तेंच्यांनी पेमेंट करचे पडटले. हांगासर आमी वी आर टेलिंग फॉर द कंपनी टू पे नॉट टू इंडिविज्युअल. रायट. दोतोर निमणे सुवातेर म्हजो प्रश्न आसा तुमी सदांच म्हणटा की गोंय हें स्वयंपूर्णते कडेन वचूंक जाय सेल्फ सस्टेन जावपाक जाय आनी त्या अनुशंगान तुमी जायत्यो सद्या जे कार्य सुरू केल्लें आसा गांवांनी तुमी ताचें मार्गदर्शन सुरू केल्लें आसा त्या संदर्भात जे आमचे साबार आयकुपी आसा तांकां थोडेशें सांगात. सेल्फ सस्टेन म्हणल्यार नेमकें तुमी खंयच्या नदरेंतल्यान पळयता तें. गोंय स्वयंपूर्णते कडेन वचपाक जाय हाज्या खातीर आमी डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आनी जिपाड ह्या दोनूय कंबायन हाज्या खातीर एक प्रत्येक पंचायत आनी म्युन्सिपालिटी आनी IDC हांचो सर्वे करपाक लायला. आमी म्हणटा की पंचायतींनी कितें एवेलेबल आसा आनी कितें जावं शकता. कोस्टल पंचायत एखादी आनी ग्रामीण भागांतली दुसरी मायनींग बेल्टांतली पंचायत एखादी दुसरी दोनूय वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो आसा. बट थंयसरली असली मॅनपावर कितें थंयसर रिसोर्सीस कितें एवेलेबल आसा आनी आमी कशा पद्दतीन ताचो यूज करपाक शकतले. आनी म्हाका दिसता ताचो रिपोर्ट हो जून म्हयन्याच्या एंडींग पर्यंत आमचे हायर एड्युकेशनांतले सगळे प्रोफेसर कामाक लागलेले आसा. हांव तांचें अभिनंदन करता की खूब बऱ्या पद्दतीचो रिपोर्ट तांच्या कडल्यान अपेक्षीत आसा. हो रिपोर्ट एकदां आयल्या उपरांत आमी जशें म्हणटा की एग्रीकल्चरच्या बाबतींत आमी ग्रीन रेवल्युशन व्हायट रेवल्युशन ब्लू रेवल्युशन ह्या सगळ्या रेवल्युशनाचो विचार करून आमकां ह्यो गजाली गोंयांत करप शक्य जातल्यो. त्याच बरोबर आमी IDCचोय सर्वे करून रिपोर्ट मागला. IDCन कशा पद्दतीची मॅनपावर गरज आसा तांकां स्कील जाय काय तांकां कितें जाय होय सगळो जो आसा आनी आमच्या कडेन एवेलेबल आसलेलो वर्कफोर्स हो कशा पद्दतीचो आसा तांकां एकी कडेन हाडप हाची गरज आसा. आनी तोच प्रयत्न आमचो जून म्हयन्यांतल्यान सुरू जातलो म्हणजे जेणे करून हांगासर आसलेले आमचे यूथ तरणाटे जे आसा हांकां काम मेळपाक जाय. आमचे तरणाटे जे आसा हे सगळ्या ह्या वेवसाया कडेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा कडेन वळपाक जाय जेणे करून गोंय ह्या स्वयंपूर्णते कडेन वचपाक शकता. आनी पोस्ट कोवीड म्हणजे आमी खंयचेय जरी एखादें वायट दुयेंत जालें
जाल्यार ताच्या पासून आमकां फायदो कितें जालो जाल्यार स्वयंपूर्णते कडेन वचप ताका आमी म्हणटा पोस्ट कोविडाचो विचार करता आसतना आमी गोंय स्वयंपूर्णते कडेन वयतले हाजी आशा बाळगता आशा व्यक्त करता. दोतोर खरेंच सुंदरशे विचार आसा आनी ह्या विचारा कडेन प्रत्येक गोंयकार भाव भयणांनी तितल्याच तन्मयतेन विचार करपाक जाय आनी आमचें गोंय हें स्वयंपूर्ण करपाक खूब मदत जातली. दोतोर आमी जाणा तुमी तुमचो वेळ खूब म्हत्वाचो आसा पूण खूब वेळांतलो वेळ काडून तुमच्याच प्लॅटफॉर्माचेर तुमच्याच फेसबूक पेजीचेर तुमी मुद्दाम हांगासर आयले आमचे जे पळोवपी आसा तांच्या प्रस्नांक तुमी जापो दिल्यो ताका लागून आमी मनाकाळजासान हांव खास करून तुमचे आभार व्यक्त करता आनी तुमकां मुखार यश आवडटा. देव बरें करूं. हांवूय सगळ्या लोकांचो उपकारी आसा आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. अशाच पद्दतीचें सहकार्य तुमी गेले देड म्हणजे 22 मार्च पासून आयज पर्यंत आलमोस्ट 2 म्हयने जायत तुमी सगळे जाण दिता. हाज्याय फुडें तुमच्या कडल्यान अपेक्षा आसा की कोवीड महामारींतल्या ह्या युद्धांत तुमी सगळे जाण म्हज्या बरोबर रावतले आनी पोस्ट कोवीड फेजीन गोंय स्वयंपूर्णते कडेन व्हरपा खातीर तुमी गोंय सरकारा बरोबर आसतले हाजी अपेक्षा करता. जय हिंद.